नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। म्हादयचेर कोर्टा भायर सेटलमेंट नाका, CRZ नेम सदळ करचे। छत्तीसगडांतले कोळशा ब्लॉकाचेर मोडिल्ले पैसे ना जाल्यार ब्लॉक दियात, मुख्यमंत्र्याची पश्चिम विभागीय परिशदेंत मागणी। लैंगिक छळाचे केशींत पत्रकार रुपेश गुजांतल्यान निलंबित, बायला आयोगान प्रकरणाची घेतली दखल। प्रकरणाच्या चौकशेचेर मागलो रिपोर्ट, आपण गुजाची केली तुस्त। FC गोवाचे पयले मॅचीच्यो तिकेटी सोंपल्यो, उरिल्ले मॅचीच्यो अजून मेळटात। मडगांवां कांय प्रमाणात उरल्या सीझन पास, फातोड्डेची पयली मॅच हाऊसफुल। बायणा बेकायदेशीर झोपड्यो मोडिल्ले लोक थंयच खोपी बांदून रावंक लागले परत। 30 सप्टेंबर मेरेन खोपी मोडच्यो, मामलेदाराचो आदेश। लोक मागतात GRB कॉलनीत सुवात। आणि 1 ऑक्टोबराक ट्रान्सपोर्टरांचो भारत बंद, टोल फ्री भारत करपाक ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीचो बंदाचो उलो। गोंयचे ट्रान्सपोर्टरांचो तेको, माल येरादारी बंद। खबरो विस्तारान। म्हादयचेर ट्रिब्युनलाक निर्णय घेवं दी, कोर्टा भायर सेटलमेंट नाका। मुख्यमंत्री पार्सेकारान म्हादयचेर गोंयची भूमिका स्पश्ट केल्या। पणजे पश्चिम विभागीय मंडळाचे 21वे बसकेंत ताणें हो विशय काडलो। दर्यादेग वाठारांत पर्यटन साधन सुविधा विस्तारपाक CRZ नेम सदळ करचे म्हूण गोंयान मागलां। छत्तीसगडांतल्या कोळशा खणीचेर गोंयान 265 कोटी मोडल्यात। एक तर सरकाराक पर्यायी खण दिवची, ना जाल्यार पैसे परत दिवचे म्हूण पार्सेकारान विशय काढला। म्हादय संदर्भातले आमचे म्हणणे की जो इश्यू इंटरस्टेट ट्रिब्युनलाकडे आसा ऑन द डायरेक्टिव्ज ऑफ एपेक्स कोर्ट, जो इतली वर्सां पडून आसलो, इट इज बीइंग एक्सपेडायटेड, इट इज बीइंग आर्ग्यूड, आणि त्यामुळे लेट अस वेट फॉर द आउटकम आणि देन वील मागीर कितें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय, वील सीट। फाटल्या 5-6 वर्सांचो ट्रेंड पळयलो जाल्यार ट्युरिस्टांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाडटा, आणि त्यामुळे ट्युरिस्टां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मोठ्या प्रमाणात जावंक जाय, बोथ इन कोस्टल एरिया एज वेल एज इन हिंडरलँड। आता कोस्टल एरियात करता आसतना CRZ रेग्युलेशन्स आसात, पूण CRZ रेग्युलेशन्स काही रिलॅक्सेशन दिवन ना जाल्यार दर वर्सा ट्युरिस्टांची संख्या वाडत आसा न्ही, बिचाची लांबी काय वाडना, रुंदीय वाडना, त्यामुळे काही रिलॅक्सेशन दिवंक जाय। म्हणजे सागर कवच करतात आमी वर्सांतसून 2 फावटी, मागीर काही कोस्टल पुलीस स्टेशन्स एक 3-4 तयार जाल्यात, अजून 1-2 जातली, जी कोल मायन आमकां दिल्ली आणि जी विड्रॉ केल्या तेचेर आमी इन्वेस्ट केल्ले एक्विजिशनाक, कोल ब्लॉक ती आमकां परत मेळची, ना जाल्यार दुसरी सबसिडी दिवची, ही एक मागणी केली। कितले इन्वेस्ट केले बाबा? साधारण 265 crores। पत्रकार रुपेशाचे लैंगिक अत्याचार केशीचे फाटभुंयेर रुपेश सामंताक गुज पत्रकार संघटनेन सध्या संघटनेंतल्यान निलंबित केला। ताका नोटीस धाडल्या। 15 दिसां भितर जाप दिली ना जाल्यार मेंबरशीप रद्द करतले म्हूण गुजान स्पश्ट केलां। दुसरे वटेन बायला आयोगान पुलिसाक पत्र धाडलां। प्रकरणाच्या चौकशेचेर बायला आयोगान रिपोर्ट मागला। गोवा पत्रकार श्रमिक संघटना गुजान रुपेशाक निलंबित केला। कार्यकारी समिती मुखार येवचो म्हूण ताका समन्स काडला, ना जाल्यार ताचे गुजाचो पत्रकार म्हूण वांगडीपद वतले। पुलीस रुपेशाक चौकशेक सोदतात। रुपेशाक अटकपूर्व जामीन मेळिल्लो ना। कोर्टान अंतरीम थाकायूय दिल्ली ना, तरीकय खंय तो पुलिसांक मेळना। रुपेशाच्या अर्जाचेर सुनावणी 6 ऑक्टोबराक जातली। सो तेका सस्पेंड केल्लें आसा ह्या मेंबरशीप, गुज मेंबरशिपाचेर, आनी 15 दिसांचे तेका नोटीस धाडले वतली तेजी सायड बाजू मांडपा खातीर। जर तो दिना जाल्यार तेजी मेंबरशीप टर्मिनेट केली वतली। रुपेशाच्या प्रकरणांची गोंय बायला आयोगानूय दखल घेतल्या। गुजान घेतिल्ले भूमिकेक आम आदमी पार्टीन येवकार दिला। आम आदमी पार्टी salutes Goa Union of Journalists for strongly taking up the case of
one of their members and not only expelling him from the membership of the Guj, but following it up with the police as well as the Goa State Commission for Women. 3 चली पत्रकारांनी रुपेशा आड कागाळ केल्या. ताची चौकशी पणजेची बायला पोलीस करतात. कागाळ करून 7 दीस जाले. रुपेश पोलिसांक मेळना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण रुपेश पणजेतच एका खाजगी हॉस्पिटलात आसा. अजून मेरेन तो चौकशी घेतलो म्हणून पोलीस ताची वाट पळयतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FC गोवाच्या पयल्या मॅचीच्यो सगळ्यो तिकेटी खोपल्यो. ही मॅच आयतारा सांजे दिल्ली डायनॅमोजा टीमी आड फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जातली. उरिल्ल्या मॅचीच्यो कांय प्रमाणात सीझन पास आनी तिकेटी अजून मेळटात, पूण डिमांड चडूच आशिल्ल्यान केन्नाय सोंपूंक शकतात. मडगांवच्यान आमचो रिपोर्टर कळयता ते प्रमाण पयल्या 3 मॅचीं खातीर ₹250 आनी ₹480 सगळ्यो तिकेटी खपल्यात. 1000 वयर मोलाच्यो तिकेटी अजून कांय प्रमाणात मडगांवां मेळटात. तशेंच सीझन पासूय अजून उरल्यात. सीझन पास जाय जाल्यार मडगांवांत मेळटात. दुसरे वटेन म्हापशान तिकेटी अजूनय मेळटात. पयल्या मॅचीच्यो तिकेटी सोंपल्यात अशें FC गोवान धाडिल्ल्या प्रेस नोटान म्हळां. उरिल्ल्या मॅचीच्यो तिकेटी आनी सीझन पास केन्ना सोंपत सांगूंक शकना. सीझनार तिकेट हांगा सीझन मडगांव बॉक्स ऑफिसान. I have got around 10 to 12 tickets for all my friends, but however we have to give numbers and like four tickets each person, so I had to give phone numbers and things. It's done very nicely this year and I'm very happy that I have got my tickets. So Forza Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.